नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। दाबोळी विमानतळाचे अस्तित्व आसा धोक्यात। ह्या विमानतळाच्या फुडारा विशीं दिवचें स्पश्टीकरण ना जाल्यार लोकांक घेवन करतले आंदोलन, विरोधकांची शिटकावणी। केंद्र सरकाराच्या कामगारां विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर पणजेंत शेकड्यांनी कामगारांचो एका दिसाचो संप। घोशणा दियत मागण्यो पुराय करपाची मागणी। फोंड्या एकाच दिसा घडल्यो 3 चोरयेच्यो घडणुको। उजगांव आनी ढवळे देवळांत चोरांनी फोडल्यो फंडपेटी, जाल्यार बोरये चोरांनी फोडलो बंगलो। पुलिशेचो तपास सुरू। पालिका वॉर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकांत उच्च न्यायालयात याचिका करतले दाखल। भाजपाक हरोवपा खातीर आमचो पक्ष लढटलो, सांगता विजय सरदेसाय। धावे सत्तरीत काजू बागायतीक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून जालो गोबोर। सुमार 1.5 लाखांचें जालां लुकसाण। बर्जबाई रोमियो लेन प्रकरणांतले दुबावीत लुत्रा भावांचो म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन अर्ज मारलो भायर। क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक आयिल्लें मरण। आतां खबरो विस्तारान। दाबोळी विमानतळाचें अस्तित्व धोक्यात आयिल्लें आसा। हे विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ल्यान विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतराचे फार पेटयले। 7 दिसां भितर सरकारान ह्या विमानतळाच्या विशयाचेर सविस्तर जाप दिवंक ना जाल्यार लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिला। जाल्यार दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन आमदार माविन गुदिनोन दिलें। सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चौगुलो दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल। पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता, नेवी हडप करूंक सोदता। 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो। एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट जाचेर सेलिब्रेट केलो त्या दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून। हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून। त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर, नेवी खातीर न्ही म्हणून। आतां मोविनान जे काल उलयलां ताचेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला। मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून। कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना। हें पयलें जालें। दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा। कार्नवाल जावन हे आमी सुरवात करतले। दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदीन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रसिद्धात दिवन पणजे शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो। ह्या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो। सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली। सरकाराच्या कामगारां विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली।
कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर बिरेस्तारा पुराय भारतभर संप आशिल्लो. ह्या देशव्यापी संपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो. पणजेंतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतलो. कामगार कोर्स रद्द करचो, योग्य वेतन तशेंच नोकरेची सुरक्षा आनी हेर मागण्यो केल्यो. ह्या वेळार सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली. या सभेत आम्ही काय निर्णय घेतात ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपाबरोबर आम्ही आसात या संपाबरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बिरेस्तारा दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय. आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले. ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता. दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय. इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या एकाच दिसात 3 चोरयोच्यो घडणुको घडल्यात. बुधवारा राती उजगांव आणि ढवळे वाठारांतल्या 2 देवळांतल्यो फंडपेटी फोडून रोख रक्कम घेवन चोरांनी पळ काडलो. जाल्यार दुसरे वटेन बोरये वाठारांत चोरांनी एक बंगलो फोडिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या पुलिशेन पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांत एकाच दिसा उजगांव, बोरये आनी ढवळे अशा 3 वाठारांत चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फोंडेच्या पार उजगांव वाठारांत भवानी सिद्धपुरुश देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडली. तशेंच कांय भांगरूय चोरिल्ल्याचें देवस्थान समितीन सांगलें. आयकात. टीव्हीन दिश्टी पडटा, सीसीटीव्हीन मनीस दिश्टी पडटा, पूण तो मास्क ते वॉटेवर ते पुलिसांचे हें घालून आसा न्ही, आयडेंटिफाय करपाचें. आमी इतलेंच सांगला. आतां हे फावट खंयच्यान गेलो तो फाटल्या बी गेल्लो त्याच सायडीच्या हातूंतल्यानूच गेलो, जन्नांतल्यानूच गेलो. अंदाजे कितले किमतीचे सांगपाक शकना आमी, कित्याक जाणा ते डोनेटेड आशिल्ले आनी खूब पोन्ने ते भांगराचे. पुणून ताजे कॅरेट कितकें, ताजो कॉस्ट कितको किंवा ताजो वेट कितको कोणें हें करिना. आतांचे जाल्यार आमी ताजो वेट बी घेतात, कॉस्ट घेतात. तेन्ना पयलीं म्हणजे ते खूब पयलींचे आसा, रिकॉर्डूय चड आसतले वचपाक शकता, सांगपाक शकना आमी. म्हणून आमी ताजे हें जायना, कितें कमीट जायना. दुसरे वटेन ढवळे वाठारांतल्या सत्यनारायण देवळांत घुसून कांय चोरांनी देवळांतल्यो फंडपेटी फोडल्यो. सुमार 10 ते 15 हजार रुपया चोरयेक गेल्यात म्हूण देवस्थानाचो अध्यक्ष गौरीश सतरकार हांणी सांगलें. हांगा काल चोरी जाली, इतल्याक अशी जाली ती खबर ना, पूण अरावंड 2-3 ह्या टायमाक जाले आसतले. ह्या वाटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या. दोनी फंडपेटी आमचे ओपन करून 10-15 हजार रुपया व्हेले आसतले. कॅश व्हेले आसले. कॅश. पुलीस आयिल्ले, पुलिसांचे सगळे हे करून गेले ते. मागीर फॉरेन्सिक लॅब येयल्ले, मागीर डॉग स्क्वॉड आयले. सगळे आपले तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. बरें, हांगसर सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा देवळा? सीसीटीव्ही कॅमेरा रातच्या टायमार कित्याक सीसीटीव्हीचेर तूं इजिली धरपाक शकना, कित्याक ती तोंडां बांदून बीन येता आयले जाल्यार. एटलिस्ट जर तर पुलीस जर तर रावंडाक येवपाक लागले जाल्यार मातशें इजी पडटलें. तितकें तांकां भंय आसतना पुलीस भोंवता म्हणून. म्हाज्या हितून तरी फर्स्ट टायम जालें अशें. पयलीं केन्ना जालें, हांव अध्यक्ष आसलो जाल्यार ही फर्स्ट टायम जालें. हांव पयलीं एकदां जालें, पण आमकां
पूण फंडपेटीत गेले आनी कितें हें भांगर बिंगर कितें आशिल्लें ना ना ते लॉक फोडपाक आं भायलेच फक्त फंडपेटी दार ओपन केला आणि फंडपेटी भितरले गर्भकुडीचे लॉक काडपाक पावना. हे एक वस्ती वाड्याची पुली होती रातचे रातची अशा टायमार कित्याक 3 म्हण 4 म्हण तेन्ना कोण आसना आनी लोक फायदो घेता. मजगती बोरये वाठारांतलो एक बंगलो फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. हो बंगलो आदलो सरपंच कॉस्तास लुईस हांचो आशिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिशेन घडणुकांचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. 70 धावे वाठारात संदेश भास्कर गाडगे हाच्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून गोबर जाल्ल्याचें कळटा. हाका लागून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाला. उजो कोणी तरी मुद्दाम लायला आसूं येत अशें संदेश गाडगे सांगता. बिरेस्तारा दनपरा हो उजो लागपाची घडणूक घडली. कामगाराच्या नजरेत आयले उपरांत ताणें धन्याक हे विशीं कळीत केलें. आमची काजी जळ्यो अशें म्हाका आमच्या लेबरान फोन केलो. हांव पावणी जावन सुमार म्हाका कॉल येयलो तेजो. हांव वर येयलो. पयल्यार सगळे जळटाले. त्या लेबरान थोडे विजयले पूण थोडे उरले ते सगळ्या लेबरान मेळून विजयले. हांवें मागीर येयलो पयले जाल्यार आग पेट्टा हांगा. मागीर फायर ब्रिगेडीन कॉल केलो. ते येयले. तेंच्यांनी आग थोडी विजयली. तेंच्यांनी सहकार्य केले, मदत केली. त्यांचे म्हाका सहकार्य लाभले पूण ही तुमकां खंय कोणी लायली दिसता आग ही? कोणी तरी अशी म्हाका दिसता लायली आग ती. म्हणजे मुद्दाम आग मुद्दाम आग लायली. लायटीचे कनेक्शन कांय ना हांगा. सायडीक घराय ना लावपाक. म्हणजे अशें कोण मुद्दाम येवन लायली आसतली अशें म्हाका तरी दिसता. साधारण कितल्यो काजी तुमच्यो जवळ आता? जवळ 300 काजी जळकी झाडां जळ्या. रोपां धरून रोपां आसा बारीक बारीक. मोठ्यो काजी आसात त्यो सगळ्यो जळ्यो. 4-5 वर्साचे परिश्रम केले ते सगळे आमचे वाया गेले. म्हणजे खूप खर्च केला. साधारण तुमकां आता कितले नुकसान जाला? 1.5 लाख सुमार नुकसान झालं आसतलें असो म्हजो अंदाज. तुमचे कितें आता मागणी कितें आसा तुमची अशी? मागणी म्हणजे नुकसान भरपाई दिवपाची सरकारान आमकां. आणि जे कोण अशें कृत्य करता तांकां आमी तरी काय करूं शकना. तो कोण देव पळयतलो कितें करपाचें तें. पालिका वॉर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले. आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो. भाजपाक हारोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें. नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हें पयलें लक्ष आसतलें. उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांत स्टँड घेवन आहा. हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो. बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना. आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय करचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नावाल जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांवांनी. मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही. दुकान बंद जातलें आमचें. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुथराचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले.
ताच्या उपरांत क्लबाचे धनी सौरव आनी गौरव लुथराक पुलिसांनी अटक केली. ताच्या उपरांत ते दोगूय पुलीस कस्टडीन आशिल्ले. मजगतीं त्यांच्यांनी जामिना खातीर म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत अर्ज केल्लो. बिरेस्तारा त्यांच्या अर्जाचेर सुनावणी जाली, पूण कोर्टान तांचो अर्ज भायर मारलो. The court has pronounced that it has rejected the bail applications, but we don't have the copy of the judgment. Once the order is uploaded, we will know what is made with the court in rejecting the application and how the court has dealt with our submissions. You have argued at the length, sir. What went wrong? What do you think? That we will come to know only once we get the judgment. And we will have to basically see how the court has dealt with our arguments that Section 105 was not applicable. What would be the next legal action? We will have to take our legal recourse once we see the judgment, because there are options to go to the High Court, but I will have to take instructions from the client and accordingly we'll take future course of action. जो कि आज सौरव और गौरव दोनों की ही बेल रिजेक्ट हो गई है और ये इनकी फायर अरपोरा वाले केस के अंदर रेगुलर बेल थी, जो कि आज मापोसा की सेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है. और अभी हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर आना हमारे पास बाकी है, और लेकिन डेफिनेटली ये एक सभी जितने भी पीड़ित परिवार थे, 25 लोग जो उनका पूरा परिवार इफेक्ट हुआ था इतनी बड़ी त्रासदी से, उन सबके लिए एक न्याय का दिन है, उन सबके लिए एक जीत का पहला पड़ाव है. और डेफिनेटली ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी है, लेकिन आखिरी दम तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और जो भी इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है अप टू लाइफ उसका इनको सेंटेंस मिले. और जिस तरीके से बेल पे इन्होंने पीड़िता पक्ष को रोकने की और बचाव करने की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इंटरवेंशन अलाउ ना हो, उसको अपोज किया, हर तरीके से जो ये बेस्ट कर सकते थे वो इन्होंने काम किया. बट लेकिन ये आज फिर से एक बार सच्चाई की जीत हुई है और इनकी बेल दोनों की रिजेक्ट हुई है और फिलहाल ये लोग कस्टडी में ही रहेंगे. अभी दूसरे चिटिंग केस में भी एंटिसिपेटरी बेल पे इनका फैसला आना बाकी है. काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ उद्देगीक इस्टेटा वयल्यान पर्यावरणाची गंभीर घडणूक उजवाडाक आयल्या. एका व्हड चोऱ्याचे टाकयेतले गाळ काडपाचें काम थळाव्याक त्रासात घातला, जाका लागून गांवांतल्या शेतांनी तशेंच उदका स्रोतांनी बुरशें उदक रिगिल्ल्यान थळाव्याक व्हड लुकसाण सोंसचें पडलां. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर धाव घेत उदकाची तपासणी केल्या. ह्या प्रकरणात आता सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भुमिकेचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. आमी सिच्युएशन हें सगळें पळयल्लें आहा तुमी ऑलरेडी. काल आमी लास्ट कॉन्क्लुजनाक येयले डेप्युटी कलेक्टरा फुडें परत हांव एक फावटी लास्ट उलयलो. डेप्युटी कलेक्टरान आतां म्हाका लास्ट स्टेटमेंटाचें कितें सांगलां, आपूण जे मोलासीस ऑफ वेस्ट आपूण तांकां उखलून लायता, तेजे नंतरच हो स्क्रॅप काडून लायता म्हण हें इन्शुरन्स दिला. आनी तेजे नंतर हांव ताका पंगजान गेला. म्हाका इतलेंच जाय, हांगा हें वेस्ट आसता हांगा जमनीर पडों जायना आनी व्हांवन आतां न्हंय पावल तो तेजी रिस्पॉन्सिबल तेणें घेवची पडटली. वारंवार हांवें कळयल्लें आहा. आतां पॉल्युशन बोर्डाचे आतां सद्या तरी पॉल्युशन बोर्डा येयलात तें म्हाका मेळना, पूण हांवें म्हागेल्या स्टेट बोर्डाक आनी मेंबर सेक्रेटरी हांव पर्सनली उलयलां. तसोच आमचे आमदार तशेंच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुडें हांव उलयलें सकाळीं. आनी तें उलयन जातरेच हांवें सरान म्हाका इतलें एश्युरन्स दिला, आपूण सीएमा फुडें उलयन आनी डेप्युटी कलेक्टरा फुडें उलयन आपूण तेजो जाता तितले बेगीन हें कितें केलें तें आपूण तांकां काडून लायता म्हण सरान म्हाका आश्वासन दिलां. आतां तुमी मुख्यमंत्री म्हणे केन्ना सुमार वयतले? सरान म्हळ्यार तुमी आनी आमी BMC आनी हें करून आमी मुख्यमंत्र्या फुडें उलयन जाल्यार हे लोकांक त्रास जाता तें कशें जावूं दिवंक ना म्हण सरान म्हाका इन्शुरन्स 100% इन्शुरन्स दिला. आनी शेतकऱ्यां जी पळय नुकसान भरपाई फाल्यां सकाळी रोंपे जर मेले जाल्यार तुमी तांकां दिवपा खातीर प्रयत्न करता काय? 100% हांव बोर्डास ऑलरेडी सांगल्या, आमच्या मेंबर सेक्रेटरी सांगल्या तें पोल्युशन इतलें जाल्ल्या तें तेमी व्हरून कितें तरी घेवचें आनी आमी थिंगा मिरची आनी हें तें जाता पळय लागवड जाता तेजी हें करचेंच पडटा तेमी. हडफडेच्या बिग बी कसिनोच्या कामगारांक सांगचे पयलीं अचकीत बंद केल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी नाराजी उक्तायली. ताका लागून कामगारांनी बिरेस्तारा बिग बी कसिनोक भेट दिली. पगार आनी हेर थकबाकी दिवपाची मागणी कामगारांनी केली. हडफडे वाठारात बिग बी कसिनो कार्यरत आसा. ह्या कॅसिनोत फाटल्या कितलींशींच वर्सां जालीं कर्मचारी कामाक आसात. 2 फेब्रुवारी सावन व्यवस्थापना कडल्यान कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना कॅसिनो अचकीत बंद केलो. ताका लागून बिरेस्तारा कामगारांनी कसिनो कडेन जमून आंदोलन केलें. फाटल्या 1 म्हयन्याचो तांचो पगार तशेंच 10 म्हयन्याचे PF टिप्स तशेंच एकोमोडेशनाचे पयशे दिवंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात कॅसिनोचो धनराजकी दबावाचो वापर करपाचो यत्न करता असो आरोप कर्मचारी
कर्मचाऱ्यांनी केलो. उरिल्ली थकबाकी बेगीन दिवन नोकरेविशीं स्पष्ट भूमिका जाहीर करची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. ओपन जालो पळय न्हू तेन्नासून आसा आमी सुरवातीक साकून आमी आसा. सो पयलीं सगळें बरोबर चलतालें, सिस्टमॅटीक, सगळें पेमेंट टायम टू टायम, सगळें डिटेलान सगळें जातालें. सो सचिन सर म्हणून आसा ते टायमार बरें मॅनेजमेंट पयलींच्यान, मागीर तें मायनस जावन गेलें. आतां फाटल्यान मनोज कुमार म्हणून एकटो येयलो, तेजे वाड्यान करुणा कोण आशिल्लें एकावंट, ती येयल्ल्याक मायनस जावन गेले. आतां हांगसर कितें येयल्लें आसा लॉसान म्हणून आसा. जेन्ना हेका लागून विचारपाक गेलो पळय न्हू आमचे भुरगे, बाबा हें अशें जाल्लें आसा, फाल्यां कोण जबाबदार, तुमी आसा मरे हेंचे बरोबर हें करपाक. तेन्ना तशें विचारला म्हणून तुमी कोण विचारपाक, हें मनोज म्हणटा क्वेश्चन करता आमच्या स्टाफाक. तूं कोण विचारपाक अशें म्हणलें आनी मांवसर हाडला आमकां. मांवसर हाडून भायर फाकलून दिला आमकां डायरेक्टली भायर. भिरांतून आमच्या भुरग्यांनी मागीर कितें केलें, पुलिसेक आपयलें, ते मनोजाक व्हरून थंयसर हें केलें. आनी तेचे पयलीं आमी कितें सांगलें, बाबा आमचें पेमेंट बी दी म्हणून सांगलो ताका. ना दिना बसून पळय आपल्याक पोलीस पावर आसा, मसल पावर आसा आनी पॉलिटिकल पावर आसा म्हणपाक लागलो. इश्यू कितें आसा आमचो सॅलरी. दुसरो इश्यू आसा आमचो PF ESI बीन आहा पळय न्हू, 9 म्हयने जाले भरूं ना. तेजे पयलू आशिल्लें बिग प्लेजर म्हणून, तितूंतले 3 म्हयन्याचे आमचे PF भरूं ना. सॅलरी दिताले. तेजे फाटल्यान बिग प्लेजर केले, तेजे 9 म्हयन्यासून भरूं ना. मागीर तेजे फाटल्यान सन हावस म्हणून केलें तेंच्यांनी. थोड्यांक हितून घातले, थोड्यांक तितून घातले, तेंय भरूं ना. तुमची सॅलरी कितल्या म्हयन्यांची होल्डर आसा? आमची 1 म्हयन्याची सॅलरी होल्डर आसा. पोलीस स्टेशनार ती कंप्लेंट दिली आमी आनी आमी लेटर बरोवन स्टेशनार दिले की आमी 5 तारीख पासून सॅलरी घालता म्हणून सगळें. सो 5 जाली, 6 जाली, आतां 12 जाली. आतां पासून कोणाक जायना, जे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी जायना. कोणाक कॅशर, मागीर सर्वेलन्स कितें, मागीर FMB ट्रान्सपोर्ट, 2 मेंटेनन्स तेंच्याच जायला. आनी बाकी सगळ्यां घालता आज पासून कोणाक क्लियर जालें. मनोज जो था हमारा ऑपरेशन मैनेजर, वो इधर से भाग गए. जिस दिन उनका 6 तारीख का टिकट था, 2 तारीख को हमको बाहर निकाला गया. बाहर निकलने के बाद 4 तारीख वो निकल गया इधर से. इधर गोवा में ही नहीं है, वो गोवा से बाहर हो गए. अभी उसको कांटेक्ट कुछ नहीं हो रहा है? कांटेक्ट भी नहीं लग रहा है, फोन स्विच ऑफ है. अभी हम लोग, उनका घर है बिहार के हो, तो बिहार पे हम लोग टूरी जाएंगे उनको ढूंढने के लिए. HR को तो मिला ही नहीं. HR बाद में और एक बार को बुलाया था, पुलिस स्टेशन लेके गया था, बोला 4 तारीख को डालेंगे, उसी दिन रात को. उसका बाद और अभी तो कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, डाला भी नहीं. चिट्टी बाबू जो है वो तो फोन भी नहीं उठाते और वो इधर है भी नहीं. उनका और एक प्रॉपर्टी है दोनापावला में, उनका और एक प्रॉपर्टी दोनापावला में, आधा स्टाफ उधर भी है. सो अभी बंद करके गए हो? बंद करके गए, हमको कुछ नोटिस भी नहीं दिए, सैलरी भी नहीं आया, PF भी नहीं आया. गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकर. पारसे अंदू पिकावळ खूप जाल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. काजूचो हुराक आनी फेणी नेटान खपता आसतनाच आतां निर्याकूय बाजारात बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. पारसेचे श्रीराम साळगांवकर आनी ताची घरकान्न दर दिसा उण्यांत उणे 3000 लिटर निरो काडून विकतात. मजगतीं निरो पिल्यार पचन प्रक्रियेक जाता आदार अशें शेतकरी प्रमिला श्रीराम साळगांवकरालें म्हणणें आसा. आयकात. गोंयच्या गरमेची खरी वळख म्हळ्यार रसरशीत काजू आनी ताचे पासून तयार जावपी ताजे हुराक. फाटल्या कांय दिसांपासून गोंयच्या बागायतींनी काजूच्या मुट्ट्याचो वास दरवळपाक लागला. फेणी आनी हुराक ही गोंयची वळख. फाटल्या वर्सा हवामानात बदल जाल्ल्यान काजीची उत्पादन कमी जाल्लें, मात अंदू काजीक पीक बरें आयिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. पारशे वाठारात भाटी लावन हुराक आनी फेणी काडपाचें काम नेटान सुरू जाला. पारसेचे हे साळगांवकर दाम्पत्य गोंयचें दायज सातत्यान मुखार व्हरतना दिसता. राज्यांत काजूचो हुराक आनी फेणी बरोबरच आतां निर्याकूय बाजारात भरपूर मागणी येवपाक लागल्या. पारसेच्या श्रीराम साळगांवकर आनी ताची घरकान्न दर दिसा उण्यांत उणे 3000 लिटर निरो काडून विकता. मजगती निरो पिल्यार पचन प्रक्रियेक आदार जाता अशें शेतकरी प्रमिला श्रीराम साळगांवकरान सांगले. पयलीं खूब वयतालो टायम, कमीत ते 1 वर वयताले. म्हणजे ते पयलीं चुमा घाल, चुमा बाना आनी तेचेर मागीर गुणो दवरल्या उपरांत तेचेर तो कोयर येता, तो वाचासर आनी मागीर हें केल्या उपरांत कमीत आनी 1 वर म्हणजे 2 वरां वाट बगुची पड.
आता निऱ्याक मागणी चड आहा काय उर्राकाक मागणी चड आहा? दोनांकय सारखीच आहा. सारकी. उराकाकय तितकीच मागणी आहा आणि निऱ्याकय तितकीच मागणी आहा. हे जो काजू आहा न्हू तो गोड पदार्थ, म्हणजे गोड पदार्थ तेतून आता उसाचो कसो, उसाचो आमी रस काडतो मागीर तेची साकार जाता, तसोच ह्यो निऱ्याचो रस पिवा आणि बाकीची साकार कशी म्हणजे बाकीचो आमचो तो उराक जा म्हणजे तसं काढल्या हे म्हणजे काय परिणाम जायना ना. कित्याक आता आमी 10 वर्सां प्रॅक्टीस करतो. पयलीं आमच्या हे पयलीं म्हणजे हे असले न्हू मनायानच काम करता. आता सगळा मेकनायज केला आणि आता कसा दिसाक आमकां 100 लिटर सुद्धा कोणी मागणी केली जाल्यार आमी निरो दिवंक शकता. पयलीं राती फ्रिजान दवरप तो कूल करा आणि मग दुसरे दीस सबंद दीस घेयो येता म्हणजे तेचो आयस जाल्लो आसता. तुका जसो जसो घेवनशी दिसता तान लागता तसो तो तूं सबंद दीस घेवंक शकता. जो पर्यंत भितरलो आयस मेल्ट जायना तो पर्यंत तो निरो बरो आसता. ओके. जसो मेल्ट जालो आणि मागीर मातसो तापलो जाल्यार तो मागीर हे जाता खराब जाता. म्हणजे फ्रिजान दवरूंक जाय. तेच्या टेम्परेचरान तो जर कमी जालो न्हू जाल्यार प्रॉब्लेम जाता तो. आता भाभी म्हाका सांगा हो निरो काडटना काय असता प्रक्रिया कशी करप? प्रक्रिया म्हणजे कशें तुका फिल्टर करप निरो. फिल्टर केले काय म्हणजे खंय तरी बारीक कचरो असलो न्हू काय ते जाळ्यार उरता मागीर आणि मागीर तो परत एकदा बॉटलीन भरतना परत आमी जाळ्यान घालून म्हणजे परत एकदा फिल्टर करून कशें आसा निऱ्यान पियायला एका ल्हान भुरग्यांक तो जाणटे मेरेन पोटान डायजेशन बरें जाता. ओके. पोटूय साफ जाता. तरी निरो कितलो काडटात तुम्ही दिसाक भाटी आयल्या उपरांत? एक 3000 तरी घेतात निरो वयता आमचो लिटर. 100 रुपया एक बॉटल वयता आमी. 100 रुपया लिटर. 3 कोण 5 कोण 10 लिटर अशें व्हरतात. राजेश तिरोजी. तू आता निरो घेवपाक स्पेशल आयला पारशा? हय स्पेशल वर्साच्या वर्सा येता. दर वर्सा येता. कितली वर्सां जाली? जाल्यार आता वर्साच्या वर्सा म्हणजे आता हे नव्या वर्स सुरू जालें न्हू निरो काडपाचो. आता एक तेणी नवीन प्रोसेस सुरू केला म्हणून आता पळोवपाक म्हणून येयल्लो. सेम आहा ह्या प्रोसेसान सुद्दां बरी टेस्ट दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब